प्रितीच्या भयणी भावांनो, 21 मार्च या दिसा आमची कॅथोलिक पवित्र सभा एका व्हड भाग्यवंताचो उगडास करता. आणि तो भाग्यवंत आमचो इंडियेचो न्हू, तो भाग्यवंत स्वित्झर्लंडाचो. त्या भाग्यवंताचें नांव जावन आसा सेंट निकोलस. पूण थंयचो लोक निकोलस म्हणून ताका पातशे ना, ताका म्हणटात ब्रदर क्लाउस, ALAUS, शॉर्ट फॉर्म ब्रदर क्लाउस. थिंगा जर्मन भाशेन ब्रुदर क्लाउस म्हणटात. हाची काणी कितें? हांव तुमकां ही काणी सांगूंक सोदता, कित्याक हांव थोडी वर्सां फाटीं रोमांक शिंकता आसतना म्हाका एक सोयीक मेळलो स्वित्झर्लंड वचोंक. हांव आनी आमचो दुसरो कापुचीन पाद्री आमी दोगूय गेले ह्या सांता भक्ताची खबर काडूंक आनी ताचो जागो पळोवंक. म्हणून थिंगा स्वित्झर्लंड गेले उपरांत थिंगा दोंगरार चोडोंक जाय. सकला देंवन ती आसा, देंवन सकला चलोन आनी परतून वयर दोंगरार चलोंक जाय तें चलपाचें आहा. पण ती यात्रा, धाकटुली यात्रा सुरू जावच्या आदीं थिंगा धाकटुलें घर आहा लाकडाचें, आनी थिंगासर धाकटुलो ताचो म्युझियम कसो आसा. आनी हांवें वाचलां त्या भाशेन जॉन पॉल II तोय थिंगासर पावला, ताणें तो जागो विजीट केला आनी ताणें थिंगा आपली सिग्नेचर दवरल्या आनी ताचे फोटो बाटो आसा थिंगासर. पण थिंगा मेजार एक फायल आसा आनी त्या फायलीन ह्या सांताची काणी, स्टोरी ऑफ सेंट निकोलस ओ ब्रुदर क्लाउस बरयलेली आसा. आनी कोणें तरी थिंगासर ती ट्रान्सलेट केल्या आमची मायभास कोंकणीन भासून 2 पेजी बरयलेल्यो आसा. म्हाका बरें दिसलें, खुशाल जालो कोंकणीन वाचून. पूण ताची काणी कितें? ताची काणी कितें आयकोया, सांगता तुमकां. हो भाग्यवंत सुमार 50 वर्सांचो आसतना ताका कितें इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा चेंज ऑफ हार्ट, न्यू डिरेक्शन इन लायफ जालें. तो कॅथोलीक मनीस, भाग्यवंत मनीस, ह्या संवसारान जिवपी मनीस. तो काजारी आसलो, बायल ताका आसली, 1 आनी 2 न्हू 10 भुरगीं आसलीं. तो पॉलिटिकल लिडर, आर्मीन तो सोल्जर कसो आसलो, सैनीक कसो आसलो. सगलो लोक ताच्या घरा येतालो ताची बूथ घेवंक, एडवायस घेवंक. स्पेशली पॉलिटिशियन्स येताले ताचो एडवायस घेवपाक. तो जूज बासून आसलो, जज बासून आसलो म्हणून आयकलां हांवें. पूण हे सगळे रोल ताणें केले उपरांत बरो पॉप्युलर मनीस आसलो तो, आनी बरो पावरफूल, इन्फ्लुएन्शियल. गाल्फाक म्हणटात वाचता, ते भाशेन ताका वाचता जायते आसले, जायते इन्फ्लुएन्स आसले. बरो इम्पॉर्टंट मनीस तो ताच्या समाजान. पूण सुमार 51 वर्स बर्थडे सेलिब्रेट केले उपरांत ताका एक न्यू रेव्होल्युशन कशें येता, एक न्यू विजन कशें येता, आनी तो डिसायड करता सगळें सोडून दिवंक. कितें सोडून दिवंक? पॉलिटिकल पावर, आपली फामील, आपली बायल, आपली 10 भुरगीं, भाटा बेसां सगळें सोडून दिवंक आनी आपलें जिवीत देवाक भेटोवंक. हें ताणें चिंतलें. अशें ताका भोगलें. लॅटीन भाशेन हाका म्हणटात फुगा मुंदी म्हणजे रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. आमचें मोटवाचें जिवीत, रिलिजियस लायफ, कितल्यो वस्तू आसा रिलिजियस लायफ इज एक्चुअली दॅट. संवसार सोडून आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक. म्हणून ह्या सेंट निकोलसाक तशें घडलें आनी ताणें डिसायड केलें वचोंक. म्हणून बेश्टेन वचोंक जायना न्हू, बायल भुरग्यांक सोडून वचोंक जायना न्हू. म्हणून ताणें बायले कडेन परमिशन मागलें. बाबा तुका सोडटा, भुरग्यांक सोडटा, बेटा बेसांक पळयता, तूं पळय हांव वयतां, म्हजें जिवीत देवाक भेटयता. आतां तांच्या मदें बायलां मदें कितें भासाभास जाली तें म्हाका खबर ना, हांवें खंयसर बरयलेलें वाचूंक ना. म्हणून हांवें आयकलां आनी वाचलां की बायलेन ताका परमिशन दिलें. जत घडये ह्या संवसारान कोण पळय टेन्शन काडटा, बायलेची टेन्शनां काडटा, हॅपी जातलो न्हू वचोंक. आमचें जोकींग, ओके. म्हणून बायलेन परमिशन दिलें आनी भुरग्यां लागीं ताणें परमिशन मागलें, बाबा वयता, तुमी आतां व्हडलीं जाल्यां, तुमी आतां तुमच्या पांयांचेर उबे रावंक तुमकां प्रॉब्लम ना, हांव वयता. भुरग्यांक परमिशन दिलें. म्हणून घर सोडटा, बायल सोडटा, भुरग्यांक सोडटा, सगल्यांक सोडटा
आनी वेता दोंगरार आपलें जिवीत देवाक भेटो. आमी आदी दोतोनी शिकलेले न्हू, देवान आमकां कित्याक रोचला? देवान आमकां रोचला ताचो मोग करूंक आनी तेजे सेवा करूंक. दॅट इज द पर्पज ऑफ अ लायफ, टू लव गॉड अँड टू सर्व हिम. म्हणून अशें ताका भोगलें म्हणून तो गेलो. हाची काणी तुमकां सांगता आसतना म्हाका भाग्योन आगोस्तिनाची उतरां उगडास जाता. भाग्योन आगोस्तिनी संवसारीक जिवीत जियेलो, सगळीं मोजां पळयलीं आनी सगळें पळयलें चाखले उपरांत तो मागीर म्हणूंक लागलो, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. सायबा सगळें हांवें पळयलें तरी काळजान सुशेग ना, शांती ना. जेन्ना म्हजें जिवीत हांव तुका भेटयता तेन्ना म्हाका खरी शांती, खरें सॅटिस्फॅक्शन म्हाका म्हज्या जिवितान मेवता. हे भाशेन भाग्योन आगोस्तिनानूय म्हणलेलें. आतां कितें जाता? असलें जिवीत जिवंक सोंपें न्हय. ताळण्यो जायत्यो येता, खोस्ट जायते येता, जायते एडजस्टमेंट करचें पडटा. आख्खे यू टर्न मारूंक 50 वर्सांच्या मनशाक सोंपें न्हय, भुरग्यांक तरणाट्यांक ओके. म्हणून जायतो लोक खबरो करूंक लागलो, आमच्या जिबेक आड ना न्हू म्हणून ह्या वाटेन त्या वाटेन जीब घुंवता, रोखड्यो खबरो करता आनी खबरो करूंक लोक नंबर 1. पण ताकाय तशेंच जालें, ताच्यो खबरो जायत्यो जाल्यो. कोण म्हणूंक लागलो 2 दीस रावतलो मागीर परतून येतलो. आनी कोण म्हणूंक लागलो मागीर बायलोचो उगडास येतोच परतून धांवन येतलो. आनी कोण म्हणूंक लागलो कोण भुरग्यांचो उगडास येतोच परतून धांवन येतलो. आनी कोण म्हणूंक लागलो जेवण ना कांय ना, बायलेचे जेवणाचो उगडास येवन घरा येतलो. रावया थोडे दीस रावया, पळोवया ताची मजा. जायत्या लोकांनी उलयलें, बाट उलयलें, गॉसिप केल्यो, खबरो केल्यो, म्हणून हो आलोंक ना. थोडे दीस जाले उपरांत, थोडे तेम गेल्या उपरांत लोक म्हणूंक लागलो तो हिपोक्रेट मुनगे दोंगी. आनी मागीर ताची कंप्लेनां वॅटिकनाक पावली. जशे परी पाद्री पियोचे नांव पिड्यार केलेलें, पाद्री पियोच्यो खबरो केलेल्यो आनी ताचे लेटरी बरोवन वॅटिकनाक धाडलेले आनी मागीर वॅटिकनान इन्व्हेस्टिगेशन केलें. तेच भाशेन सेंट निकोलासाकूय घडलें. वॅटिकनाचे ऑफिशियल येयले इन्व्हेस्टिगेट करूंक. कित्याक? निकोलास दोंगरार गेले उपरांत ताणें जेवण खाण, पिवपाचें, खावपाचें, जेवपाचें सगळें सोडलें. तो हें डिसिजन घेवच्या आदीं खंय एक बरो कातोलीक कहो सुमानाक 2 पावटी तो उपास करतालो. आनी आतां तो डिसायड करता जेवण सगळें सोडूंक. म्हणून बोरेणार आमकां सांगता ताणें जेवण सोडल्यार खंय सुमार 17 ते 18 वर्सां जालीं. 17 ते 18 वर्सां तो जेवण जेवंक ना. आनी वाटिकनान दुसरे दोतोर ताका टेस्ट करता आसतना फर्स्टान जेवण ताच्या तोंडान घालताले, तो उखोवन भायर काडटालो. कित्याक आनकोडी आतां पांकल्या, सुकल्या. 17-18 वर्सां. म्हणून तो कित्याचेर जियेलो? ओन्ली ऑन द युकरिस्ट. मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन त्या दोंगरा धाकटुलें कोपेल आसा, हांव भितर गेलो, धाकटुलें कोपेल, त्या कोपेलान तो रावतालो. फकत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन जेजूची कूड रगत जी ताका मेवताली ताचेरूच ताणें 17-18 वर्सां काडलीं. आनी शेकीन भाग्योन तो जालो. तुज्या बाबड्यानो हांव कितें सांगूंक सोदता? आयज काल आमी पळयता आमी ह्या संवसारान इतली घूल जाल्या, ती बाटा बेसांक लागून, त्या पॉलिटिक्सांक लागून, त्या दुडवांक लागून आनी ह्या संवसारान नांव करूंक आनी कितें कितें करूंक, ह्या संवसारान मजा एन्जॉय करूंक आमी इतली घूल जाल्या, वी फॉरगेट आवर इनर कॉलिंग. जोरी तर खरी शांती आनी खरी खुशालकाय आमच्या काळजान मेवतली जाल्यार ती फकत देव दिता. ओन्ली गॉड, सान ऑगस्टीन म्हणटा ते भाशेन, ओन्ली गॉड कॅन रियली कम डावन आवर सोल. तर पृथ्वीच्या भावनांनो, आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन जायते सांत भक्त आसात. तांच्यो काणी वाचात आनी तुमच्या जिवितान प्रेरण वा इन्स्पिरेशन आनी मोटिवेशन घेयात एक बरें जिवीत जिवन. थँक्यू. देव बरें करूं. हांव तो गोंयकार गुरू नेल्सन लोबो.